डिसेंबर म्हटलो की आमकां पयली याद येता म्हणटा ती नाताळाची म्हणजे क्रिसमसाची. जसो जसो डिसेंबर काबार जाता तसो तसो क्रिसमस लागीं पावता. सध्या क्रिसमसाक फक्त 5 दीस उरल्यात. जशे हिंदू बांधव चवथीच्या वेळार गणेश देखाव्याची तयारी करतात तशेंच ख्रिस्ती बांधव गोठो करपाची तयारीक लागतात. हे गोठ्याचे म्हत्व म्हटल्यार जेजूचो जल्म कसो जाल्लो हें दर्शयता. अशेंच आमी आज मडगांवान भोंवता मुरिडा फातोर्डा ह्या गांवांत पावले. पळयात थंयची ख्रिस्ती बांधव कशे प्रकारे गोठो करतात ते. बाब तुझें नांव कितें? म्हजें नांव चार्ल्टन डायस. हांव गांवांत मुरिडा फातोर्डा आनी आमी वर्सावळी कसो गोठो करता. पयलीं आमी धाकलो करताले. एक फावटी मातशें आमी चिंतलें लायक आमच्या सगळ्या ग्रुपान एक मातसो व्हडलो करया गोठो. सो हे फावटी मातशें आमी धाकलो करताले थंय धाकल्या जाग्यार. आतां हे फावटी आमची फूल स्टेज आसा. फूल स्टेजीर तो गोठो करता. आनीक एक क्रिसमसाक एक आमचो हें आसता लायक गोठो करपाचो. सो आमी एक इनिशिएटीव घेतलो मातशें हे फावटी व्हडलो करपाक. ओके, सो आमचे भुरगे आसा काम करता जाल्यार आमचे आतां एक 15 दीस जाल्यार भुरगे कंटिन्युअसली काम करपाक उरतात हांगा. केन्ना रातचे येता. आयज हॉलिडे आसली देखून आयज दिसाचेय आसा. आमी चडशे रातचे आसता. आमी टील लेट 10 पासून काम करता. आनीक ऑलमोस्ट आमचे थोडेशे काम उरले आसा. आतां थोडेशें काम उरलें आसा आनीक फायनल टच बाय 24 म्हळ्यार आमचें जातलें रे. आनी तुमकां अशी गोठो करपाक लागल्या कितली वर्सांनी? आमी पयलीं म्हणटाले ते आमचे व्हडले भुरगे ते करताले वर्सा करीत आयिल्ले. लायक म्हजे भाशेन बरें पयले सान एक 20 years बॅक सान ते करीत आयल्या. सो आमी ते तांचें कंटिन्युअसली दवरला. आतां हो जो गोठो करता तेजी इम्पोर्टन्स अशी कितें क्रिसमसा खातीर? एक आमची क्रिसमसा आमी एक सदां मॅसेज दिवपाक सोदता. एक गोठो करून लायक गोठ्या इम्पोर्टन्स कितें आसता. गोठो आमचो जेजू कसो जल्मून आयिल्लो तांचे त्या टायमार कितें कितें आशिल्लें तशें आमचो एक इम्पोर्टन्स आसता. सो ताका लागून हो गोठो आमी एक देखावो असो दाखोवपाक सोदता. कितले दीस लागता? एक डिपेंड्स लायक कोण केन्ना स्टार्ट करता कितली फास्ट काम चलता ते प्रमाणे. सो आमचे भुरगे आसा जायते पूण थोडेच येता. कोण मातशे इंट्रस्टेड आहा ते बरे येता. पूण आमचे येता जायते भुरगे रातचे. आतां दिसाचे थोडे कामां वयता. सो ताका लागून आयज मातशे थोडे जावन भुरगे दिसती पडटा. आतां हें कितें वॉटरफॉल? हय, आमचो एक वॉटरफॉल हो आमचो देखावो असो आहा. लायक आमचो गांव असो एक गांवांत धाकटीशी झोर अशी व्हांवता. ती सारकी आमचे शारान येवन आय मीन नॉट शारान बट गांवांत तेका तळें हें जावन रावता. सो आनी हे वाटेन आमचो एक दोंगर असो आसा. सो मागीर तेंगे एक धाकलोसो आनी एक गांव येतलो तसो आमचो प्लॅनिंग आसा. कॉम्पिटिशन आसता? आमचे चडशे आसनासलें बट हे फावटी आमकां एक आमचे चर्ची सायडींतल्यान आमचे पॅरीश फातोर्डा पॅरिशान एक हें घातिल्लें आसा. लायक इट्स नॉट कंपिटिशन टायप बट एक देखावो तुमी क्रिएटिवनस कितें तुमचे गोट्यान दाखोवपाचे अशें आमचे पॅरिस्टा आसा फातोर्डा पॅरिशा सावन एक हें येल्लें. सो आमी बरें करया म्हणून एक हें घेतलो इनिशिएटीव घेतलो. एक टायम आगाळीन गोठो म्हणून बरो फेमस आशिल्लो. हय, आतां खूब कमी जाला. आतां तेंगे खबर ना. चडशे भुरगे आतां भायर वेता. लंडन जावं US जावं बोटीर आसता. सो तितले भुरगे आसना. सो थोड्या भुरग्यांची गरज चड आसता ह्या कामाक. जाता तितले भुरगे येयल्यार चड बरें काम इजी जाता. सो घडये तांकां लागून घडये ते आतां करना आसतले. इवन हांवूय कुवेट आसता रिसंटली येयल्लो वेकेशनाक. सो हांव ताका लागून मातशें हातवड घालपाक येयल्लो. तुमी दवरतले मरे कंटिन्यू? या शुअर आमचे सदां वर्सावळी आसता. आनी पयलींच्या परस आतां सद्या गोठ्या केशी सिच्युएशन आहा म्हणल्यार पयलींच्या परस आतां कमी जाला काय चड जाला? हय, आतां मातशें कमी जाला बिकॉज भुरगे जॉबाक लागून हिंगा थिंगा धांवता. सो भुरगे कमी आसतात. आमचे पळय हिंगा एक 7-6 जाण भुरगे आसा. ओके, 6 जाण भुरगे म्हळ्यार आमकां आतां ह्या टायमार गरज भुरग्यांची चड. लायक एक 15 भुरगे आसल्यार काम मातशें इजी जाता. सोंपें जाता सारकें एक कितें करपाक. ओके, तूं हें करता जाल्यार 5 जाण भुरगे हें करता जाल्यार 10-15 जाण भुरगे तशें आनी दुसरें कितें करपाक शकता. सो ताका लागून थोडे भुरगे आसना ताका लागून कमी जाता. थोड्या कितें दिसता लायक भुरगे ना आपूण एकलो कितें करूं अशें जाता. आमची तशें ना. आमी वर्सावळी करीत वयता. 4 जाण जाल्यार 4 जाण 5 जाल्यार 5 जाण. बट हे फावटी मातशें आमचे चड आसा भुरगे. आतां दिसाचे म्हूण चडशे ते कामां वयता ताका लागून चड जाना भुरगे. तुमचो मेन आर्टिस्ट असो कोण आहा? आर्टिस्ट आसा पूण ते यंग भुरगे सारके. बट आतां सद्या ना ते. बट एट लास्ट आमचे 24th at night सगळे दिसतले आर्टिस्ट कोणें केल्या. मागीर
घोडे आमी हायलायट करीत ना कोण येयीत ना हायलायट करपाक खबर ना बट आसतले आमचे आर्टिस्टाचे कामूय आसा हांगा तशें आमची एक आमचे गोटो करपाक एक आमचो थीम आसा म्हणजे ते आतां सांगला त्या प्रमाणे आमच्या फातोड्डा पॅरिशान सांगला लायक गोटो करतना एक थीम घालपाची थीम कितें तुमी सारकी ती एक मॅसेज कशी दिवपाची सो आमची एक थीम आसा जेजू मोग शिंपडायता जेजू मोग शिंपडायता तशें आमी एक जेजूचें घर हांगा करतले आनी तो मोग आमचो वेळ उदका पडी सारको शिंपडोन व्हांवून वता तसो आमी हो थीम आसा आमचो सो तसो दाखोवो आमचो आसा ह्या गोट्यान तर सगळ्या लोकांताय मागता आमचो गोटो आमचो धाकटुलो वावर आमचो देखावो पळोवंक येवचो जावं जे आमचे मारगांवचे एरियाचो लोक जावं मातशे भायले कोण आसात ते येवन आमचो देखावो हो धाकटुचो वावर पळोवन वयचो तुवें नांव कितें म्हजें नांव सिजर डायस हांव गांवांत हिंगाचो फातोड्डाचो मुरिडा आमी वर्सावळीचो आमी आमचो गोटो जावं क्रिसमसाक आमी तयार करतात आमी वर्सावळी आमी मातसो धाकटो करतले हे फावटी आमी मातसो व्हडलो करूंक चिंतला आनीक आमच्या ह्या गोट्याची जावं आमची विशय जावन आसा मोग आमी जाणाव लायक आमच्या संवसारांत जायतीं वॉज जावं रशिया युक्रेन वॉरां जातात सो आमी हो विशय आमी मोग घेतला कित्याक जेजू जावन आसा मोग आनी हो मोग जेजू जावन आमच्या ह्या संवसारांत आयलो आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक शिंपडावंक आमी हो मोगाची थीम घेवन आमी हो गोटो आमी सुरू केला आमी केल्यार ऑलमोस्ट 10 दीस कशें जाले आनी जायती आमची वाड्यांतलीं भाव भयणां आमकां आदार करतात येतात मदत करतात आनी हेच भाशेन एक कुशलकायेन वांटो घेवन आमी सगळे एकठांय जावन आमी हो गोटो आमी तयार करतात आनीक 29 तारखेर आमचो वर्सावळीचो स्पोर्ट्स आसता जावं आमच्या वाड्यांतली जावं तशींच दुसरी भायलीं हांगासर येवन पार्ट घेतात आमी तुमकां सगल्यांक की आमच्या क्रिसमसाचे वटीन तुमकां सगल्यांक आमच्या कार्यावळीन मायेम वचो येवकार तुमकां